चवथ तेकली आनी म्हारगायेन तकली वयर काडली। अंदू चवथीक लागपी चडशें सामान म्हारग जाला। पयरूच नाल्ल म्हारग जाल्ले, आतां तांदूळ, साखर आनी खुबशा गजालींच्यो किंमती वाडल्यात। अंदूचे म्हारगायेचो भार सामान्य लोकांच्या बोल्सार पडपाचो आसा। नमस्कार, तुमी पळयतात भांगरभूंय। हालींच नाल्ल म्हारग जाल्यात अशी खबर कानार पडिल्ली। आतां तांदूळ, खावपाचें तेल आनी साखर म्हारग जाल्या। ताका लागून अंदूचे चवथीक सामान्याच्या बोल्साक खूबच खार पडटलो। फाटल्या 15 दिसांक साखर 15 रुपयांनी वाडून 55 ते 60 रुपया किल जाल्या। तांदूळ किला फाटल्यान 10 ते 15 रुपयांनी वाडला, जाल्यार खावपाचें तेल 20 ते 30 रुपयांनी वाडला। आवक कमी, वाडिल्ले मागणेच्या प्रमाणांत हें सामान फावोशे प्रमाणांत उपलब्ध नासप आनी हेर कारणांक लागून दर वाड जाल्या अशें वेपाऱ्यांनी सांगलें। अंदूच्या मान्सूनाचेर एल निनोचें सावट आसा। एल निनो काळांत पावसाचें प्रमाण कमी आशिल्लें, ताका लागून फुडल्या मोसमांत तांदळाचें प्रमाण कमी जावपाची शक्यताय आसा। दक्षिणेकडल्या राज्यांतल्यान जावपी तांदळाची आवक कमी जाल्या। ते भायर सणा उत्सवाच्या दिसांनी साखर, तेल आनी हेर किराणा मालाची मागणी वाडटा, मात त्या प्रमाणांत पुरवण जायनाशिल्ल्यान दर वाड जाता। सद्याची दरवाड फुडले 3 म्हयने कायम उरपाची शक्यताय आसा। इथेनॉल निर्मिती खातीर वापर वाडिल्ल्यान लेगीत तांदूळ आनी साखरेचे दर वाडले आसतले अशी शक्यताय वेपाऱ्यांनी उक्तायली। फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान इराण अमेरिका झुजाक लागून फ्युएलची किंमत वाडल्या। हाका लागून येरादारी खर्च वाडून हेर वस्तूय म्हारग जाल्यात। पणजे बाजारात सोना मसुरी तांदळाचे दर 55 रुपया वयल्यान 70 रुपया किल जाला। जिरा रायस 70 रुपया वयल्यान 80 रुपया किल जाला। ऐश्वर्या तांदूळ 75 रुपया वयल्यान 80 रुपया, किशोर तांदूळ 60 रुपया वयल्यान 70 रुपया किल जाला। ते भायर सोयाबीन तेलाची किंमत दर्जा प्रमाण 180 ते 220 रुपया लिटर जाला। रांदचे कुडीत दिसपट्टे ह्यो तिनूय गजाली म्हत्वाच्यो आसात। दर वाडिल्ल्यान घराचें म्हयन्याचें बजेट हालतलें। तशेंच चवथीच्या तोंडार पणजे बाजारात भाजयोय म्हारग जाल्यात। आवक उणी जाल्ल्यान पणजे बाजारात नाल्ल 10 ते 20 रुपयांनी वाडला। ल्हान नाल्ल 40 रुपया, मध्यम आकाराचो नाल्ल 50 रुपया जाल्यार व्हडलो नाल्ल 60 ते 70 रुपया नग आसा। बाजारात वालपापडी दर्जा प्रमाण 80 ते 120 रुपया किल आशिल्ली। कांदे आनी बटाट 50 रुपया, मिरसांग आनी डब्बू मिरसांग दरेकी 100 रुपया, भेंडे, चिटकी, वांयगी, गाजर, काराती, बीट दरेकी 80 रुपया आनी घोसाळी 100 रुपया किल विकतात। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामार फॉलो करात आनी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात।